सुरुवातीक आमी गायन घेवया A26 पेज 13. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजून आपल्या जिवितान गरिबांचो कोण नासलेले सवे तो मोगान काकलुतसार जालो, तांकां ताणें आदार दिलो, तांच्या गरजांक तो पावलो. आमच्याय जिवितान आमी गरिबांक कोण नासलेल्यांक गरजेवतांक आमी आदार दिवंक, तांचे सवे दोळ्या दाखोवंक. कारण जेजू म्हणटालो, जे आमी ल्हानाच्या ल्हानाक करता तें तूं म्हाका करता. जिवितांत जायत्यो बऱ्यो करणी करूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड आमी मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर सगले आमच्या पातकाचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञान सांगता मना चिंतून विचारून वायदळान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव लागीं आनीक रात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. Diodita Fernandes hace tesa basot आमी आमी सांत मागता तिका बरी भलायकी देवाचो शुभ आशिर्वाद ताचेर मागुया. आमची मागणी आमची तेसावा भगवंत आंतोनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया.
सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पाडोवाच्या भाग्यवंत आतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक आसण्याचो तीर आस्त्र करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गोरसांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जो जियेतान राजव चलयता सासनाच्या आसना. आमेन. ओजियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, म्हजी रोजां नासतना तांणी राजा केले, म्हाका कळय नासतना कुंवर नेमले, आपल्याच भांगाराचे आनी रुपयाचे निसणटणाक निर्मिल्ले तांणी कुडे देव केले. सामारिये, तुज्या पाटकुल्यांक हांव पाट करतां, म्हजो राग ताचेर पेट्टा. केन्ना पर्यान इस्रायलाच्यो पुतधुवो शुद्ध जायनासतना उरतल्यो. एका कलाकारान केलां तें देव जावन नजो. देखून सामारियेचे पाटकुल्यांक हांव उजो लायतलो, कित्याक तीं वारें वोमतात आनी वादळ मोड लुंवतात. गोवाक कोणसां येवची नात, कोणसां पीठ दिवची नात, दितीत जाल्यार पोरकी मनशां तें खातलीं. एफ्रायमान वेदींचेर वेदी बांदल्यो, पूण ह्यो वेदी पातकांच्यो सोयेक जाल्यो. ओजारभर पर्यान म्हजे सुमूर्तीचे कायदे हांव तांकां बरोवन दीन जाल्यार पोरकी करतात तशें तीं म्हजें आयकोची नात. योद्न करूंक तांकां आवडटा, बरें तर योद्न तांकां करूं दी. तांकां मांस बरें लागता, बरें तर मांस तांकां खावूं दी. हें सगळें सर्वेस्पराक मानना. तांच्या खोटेपणाचो तो आतां उगडास करतलो आनी तांच्या पातकांक खास लायतलो आनी तीं परतून इजिप्ताक वेतलीं. देवाचें उतोरी. जाबाब. इस्रायलाच्या पुतांदुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास देवात. सगळीं म्हणुया. इस्रायलाच्या पुतांदुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास देवात. स्वर्गार आनी पृथ्वीर आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें करता, पूण तांच्यो मुर्ती रुपया भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलोल्यो. जाबाब. इस्रायलाच्या पुतांदुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास देव. तांकां तोंड आसा पूण वाचा ना, दोळे आसात पूण दिश्ट ना, कान आसात खरें, आयकूंक मात जायना, नाक आसा पूण उंगतले कशें. जाबाब. इस्रायलाच्या पुतांदुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास देवा. हातांनी तांच्यान आफडूंक नजो, पांयांनी चलूंक जायना, गळ्यांतलो कसलोच आवाज भायर सरोना. मुर्ती करतात ती मुर्ती सारकीच आनी तांचेर विस्वास दवरतात ती तशींच. जाबाब. इस्रायलाच्या पुतांदुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास देवा. इस्रायलाच्या पुतांदुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास देवात. तो आमचो आदार, तो आमचो राखणार. एरोनाच्या पुतानो सर्वेस्पराचेर विस्वास देवात. तो आमचो आदार, तो आमचो राखणार. जाबाब. इस्रायलाच्या पुतांदुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास देवा. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy
सोमी म्हणटा हांव बरो गवली, हांव म्हज्याक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. Sorbispo तुमचे सोवे आसूं. Motiva pormone Gesù Cristace Shuhu Votoma. देवसार बसुल्ल्या एका मोन्याक जेजू सरशी घेवन आयली आनी देवसार काडटोच मोनो उलोयलो आनी लोकांन अशाप जावन म्हणलें, इस्रायलांत असलें केन्नाच कोणेच देखूंक ना. पूण फारिझेव म्हणूंक लागले, हो देंवचाराच्या पर्दाना उदेशी देंवचार काडटा. जुदेवांच्या देवस्थानांनी शिकयत, स्वर्गा राजाचे शिव वर्तमान पुरगटीत आनी सोर जिन्सांचो पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नोगरा गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी पोरशेक पुडोवन सुरसुरतालो, कित्याक ती दोगदोबताली आनी गवडी नासलेल्या मेंढरा भशेन बाबडी कशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसाक ताणें म्हणलें, पीक खूब पूण वावरारी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मोळणेक वावरारी धाड म्हूण मागात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महान हे. मोगाड बावडीनो, आमच्या धर्माचो पयलो मानामेंत एकल्याच सर्वेस्परा देवाक पोरनीपाट करून नमस्कार करचो आनी सगळ्या काळजान ताचो मोग करचो. आमकां एकूच देव आसा, वी आर मोनोथेइस्ट. आमी झाडांक, जनावरांक, मुर्त्यांक, हे वस्तूंक आमी नमस्कार करूं ना. आमी ग्रेस्कायेक, दुडवांक नमस्कार करिना. फकत आमच्या जिव्या देवाक आमी नमस्कार करूंक जाय. कालचे पयले वाचप आनी आयचे पयले वाचप हाचे भितर आमकां सैरीगत मेळटा. कालच्या पयल्या वाचपान होदियास प्रवादी म्हणटालो की तुमी देवाक गोरकार केला, जे भाशेर गोरकार आनी गोरकान एकामेकाचो मोग करता, एकामेकाक सांगात दितात, एकामेकाच्या आदाराक पावतात, गरजांक पावतात. तेच परी देव तुमचो मोग करतलो. देव तुमकां राखता सांबाळटलो, तुमकां जेवण खाण दितलो. पूण आयचें पयलें वाचप म्हणटा इस्रायल पोरजेन पातोक केलें. इस्रायल पोरजा देवा आड गेली, देवाचेर दुबावताली, देवा आड उलयली आनी हाकाच लागून देव तांकां पयस परदेसान व्हरता. आनी आयचे पयले वाचपान किरीत भशेन होजियास प्रवादे वरवीं देव तांचे वायट तांचे तोंडार मारता आनी म्हणटा, तुमी तुमचें जिवीत बदलात, म्हजेशी परतून येयात, तुमी नवी मनशां जायात. मोगाळ बाबडीनो, जेन्ना आमी पातोक करता, जेन्ना आमी देवा आड उलयता, देवाचेर दुबावता, आमी देवाचो शिली पयस वेता. देवाशी लागीं येवन आमचें जिवीत बदलून देवाचो आमी पाटलाव करुया. एका दिसाकू एक तरणाटो जो आपलें जिवीत भाग्योनपणी जियेतालो, ताका एक इत्सा आसली देवाक पळोवंक. आनी ताका खंय सपनांत एक देवदूत दिश्टी पडटा आनी अशें म्हणटा,
फाल्यां तुका देव मेळपाक येतलो आनी खंय तरणाटो खुशाल जाता आपणाक देव मेळपाक येतलो. दुसऱ्या दिसाक खंय सकाळ फुडें उठ्ठा, घर खंय साफ करता, बरें जेवण रांदता आनी खंय देवाक खंय रावता मेळपाक. सकाळची खंय 10 जाल्ली, कोण तरी दारार मारता. दार उगडटोच एक गरीब चेडूं ताचे लागीं भीक मागता आनी खंय हो तरणाटो ताका एक आपोल दिता आनी धाडटा, वच तूं. दनपारची खंय 12 जातात, हो देवाक रावता, बरें जेवण रांदलोलें. तेन्ना खंय आनी कोण दारार मारता, ताका दिसता देव जेवणाक आयला. पडेच जाल्यार एक भिकारी ताचे लागीं भीक मागता, ताका खंय एक उण्याचो कुडको दिता आनी धाडटा. आतां हो तरणाटो मातशें रेस्टलेस जाल्लो, एके भाशेन बेजार कसो जाल्लो. देवान सांगलेलें येतलो म्हूण, पूण देव येवंक ना. सांजेची खंय 6 जातात आनी कोण दारार मारता, ताका दिसता देव आयलो म्हूण. पूण खंय एक विधवा वस्तोरी रोडून खंय ताचे लागीं कितें तरी मागताली आनी तेन्ना खंय हो तरणाटो तिका थोडें जेवण काडून दिता आनी धाडटा. आनी सारकोच खंय बेजार जाता, कारण देवान सांगलोलें आपूण येतलो म्हूण, पूण देव येवंक ना. आनी खंय रात जाता, पोत्तून खंय रातचे वेळार तो देवाक विचारता, हांव तुका रावतालो पूण तूं म्हाका मेळून येवंक ना. आनी तेन्ना खंय देव ताका अशें म्हणटा, आयच्या दिसाक न्हय फकत एकूच रुपान पूण 3 रुपांनी हांव तुका मेळपाक आयला. जें आमी ल्हानाच्या ल्हानाक करता तें म्हाका करता. मोगाळ बावडीनो, आयच्या शिव वतमावें आमी आयकलां, जेजू बरें करीत गेलो, जावं गरिबांक, कोण नासलेल्यांक, गरजेवंतांक आदार दिवत गेलो. आनी जें कितें जेजून केलें तें आमकां सगल्यांक करूंक आपयल्यांत. जेजू म्हणटालो, जें तूं ल्हानाच्या ल्हानाक करता तें तूं म्हाका करता. आमच्या जिवितान आमकां बऱ्यो करण्यो करपाक संद्यो मेळटल्यो. बरें करुया, देवाचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. आनी मुखार तो शिव वतोरार म्हणटा, पीक जायतें आसा पूण वावर करपाक थोडे आसात. आपोवण्या खातीर मागुया. देवाच्या उल्याक होय म्हणून जायत्या तरणाट्या तरणाटी देवाच्या मोड्यान भितर सरून देवाचो पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक आनी आमी आमच्या जिवितान आमच्या उतरां कुरण्यांतल्यान देवाचो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ आमी मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमची इंतेसांवां आमी देवा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्यो फुडारी सेवा चाकरी करतना देव काकुतीचे आनी मोगाचे साकर जावं तांकां बापाचें बोल मागुया. आमा समेस्तांनी जिविताची वाट चलतना वायट तें पयसावंक आनी देवाच्या मोगान आमी दिसान दीस वाडोवंक बापाचो आदार मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. हे मिसा बेटेन देवदिता फर्नांडीस हिणें आपले इंतेसांव भेटयलां. भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन
बापाचो सुबाम आशिर्वाद तिका फावो जावं तिचे खातीर मागुया. ह्या वेळार ओगेपणान जें तुका मागूंक जाय भावार्थान देवा मुखार तुजी मागणी दवर. भू मोगाळ बापा, दुयेनी आमची मागणी आयकून घे. जिवितान आमी जायत्यो बऱ्यो करण्यो करूंक, गरिबांक गरजेवंतांक आमी आदार दिवंक तूंच आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C39 पेज 45. मोर्चा बाबा भयणीनो, मोर्चान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जाबूड मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पदवेदार आनी बो वर्त ह्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पण तुजें तोरफळ आमी ओळखून घेताव आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारताव. आमच्या गुवण्या काल तुज्या मोगान शिवर सासनाची सोडवण चडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातून तुज्या भक्ताच्या मनाक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती
निरंतरी आमी तुझी स्तुती गायताव. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराचे रगत. पातकांचे बोगसणे मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut por gotuja. Sofia Gesù mio toccata, ali così te pietà, e te poni tu vuoi movare su, ami tu ci moron por gota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची कास तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कुरान रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र शोभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा, सिमिया फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकुवार मारये देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बागिवंत सुजे, बागिवंत आतोन, बागिवंत दोरमृता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी सगळीं दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेक थाव. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्याचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेतान राजवो चलयता सासनाच्या सासना. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान सगळीं आमी सुभागी. सोमिया ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फवना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमयांच्या वेळार आमी गायन घेवया. D24 पेज 60.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, भाग्योंत आतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ली खातीर सासणीक संतोषाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शिवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणाची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मुगाराचें कलेक्शन काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव. तशेंच फादर हायसेंट कुमसाराक आसतलो. कोणाकूय कुमसार जाय जाल्यार तो कुमसो दरीत आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. भागिवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे. भागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काळटेपणी मागता. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर मोशे जिवीत नितळ निर्मळ. बोर मोशे मन जाणवायेन. पेटोय मोशे काळीस प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती मोशा कोरण्यांनी देवाचे उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेगेंत आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भागिवंत आंतोन दुखेस्ताच्या बुजवणदारा, तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी खोती, म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या खोतींतलो म्हाका निवार. ओचोऱ्याच्या भागिवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी कोणवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी
आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तमनासतना विनोदी कोर. आमेन. शेवटाचे गायन घेवया. U25 पेज 243. आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतलो. Surya